मार्क प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची बरी खबर आवेसोर 12 बोळ 28 ते 34. एकदम धर्मशास्त्र्यांतल्या एकल्यान जेजूशी येवन सगल्या आज्ञा भितर वयली खंयची ती ताचे कडेन विचारली. जेजून ताका जाप दिली, पयली आज्ञा ही, आयक इस्रायेला, सर्वेस्पर आमचो देव एकलो सर्वेस्पर, आनी सर्वेस्परा तुज्या देवाचो सगल्या तुज्या काळजान, सगल्या तुज्या जिवाच्या बोळान, सगल्या तुज्या मोनान आनी सगळे तुजे शक्तीन तूं मोग करतलोय. दुसरी आज्ञा ही, तुजोच मोग करताय तसो तुज्या पेल्याचो तूं मोग करतलोय. हांचे परस व्हड आनीक आज्ञा ना. आनी धर्मशास्त्र्यान ताका म्हणलें, शाबास गुरुजी, तुवें सांगलां तें खरें. तो एकलो आनी ताचे भायर दुसरो ना. खरेंच सगल्या काळजान, सगल्या मोनान, सगल्या जिवाच्या बोलान, सगले शक्तीन आमी ताचो मोग करूंक जाय. आनी आमचोच करता तसो आमच्या पेल्याचो आमी मोग करूंक जाय. हे सगल्या होमान आनी योजना परस एकदम अदीक व्हडते. ताणें शाणेपणान प्रतिपाळ केलो म्हूण पळोवन जेजून ताका म्हणलें, तूं देवाच्या राज्यांत तावन पयस ना. आनी ह्या फुडें कसलोच प्रश्न ताका घालूंक कोणाकूच काळीज जायनासली. देवाचे उतोरे, देवाचे व्हड उपकार.